स्पीकर सर, म्हजो डायरेक्ट पॉइंटेड क्वेश्चन विचारता. पोरच्या वर्सा जे टोटल टुरिस्ट आयले डोमेस्टीक अराउंड 81,75,460 आणि इंटरनॅशनल 4,52,702 हे गोव्यान आयिल्ले आसा. हे तुमच्याच इलेक्यूत आन्सरान मेळ्ळेले आसा. म्हाका मंत्र्याक इतलेच विचारपाक जाय की हातूंतल्या कितल्या टुरिस्टांक प्रिफर्ड हिंटरलँड टुरिजम इन स्टेट, कितल्या जाणांनी, आयदर नंबर ऑर पर्सेंटेज, आणि खंयचे तालुकाज गोव्यान तुम्ही हिंटरलँड टुरिजम म्हणून आयडेंटिफाय केला? जवळजवळ 4,52,000 इंटरनॅशनल टुरिस्ट आणि 84 lakhs डोमेस्टीक टुरिस्ट हे ऑलरेडी रिकॉर्ड जाल्लो आसा ऑन दीस पर्टिक्युलर फ्लोर ऑफ द हाऊस वीच वी हॅव प्लेस इन द डिफरंट एलिक्यूज. गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणटकर हिंदलँडाचेर आमी भर दिल्लो आसा. सगळे हिंदलँड म्हणटकर आमी काणकोण तुमचो मतदारसंघ, सांगे, गणेश भाऊचो सावड्डे, बिचोले तालुका, सत्तरी तालुका, पेडणे तालुका हो सगळो जो भाग आसा जो आमी ग्रामीण हातून धरतात, जो होमस्टेनूय आमी घाल्लो आसा, तो भाग आमी स्पीकर सर हॅज बीन कन्सिडर्ड फॉर प्रोमोटींग हिंदलँड टुरिजम. आतां हिंदलँड टुरिजम प्रमोट करपाक आमी 2 पॉलिसी ऑलरेडी अस्तित्वात हाडल्या. एक होमस्टे आनी दुसरी कॅरवन टुरिजम. आतां स्पीकर सर ताजो प्रश्न कितें आसा की टुरिस्ट कितले वतात खंय काय म्हणून तो डेटा आमी दवरूंक शकना की देर इज प्रायवसी. तो खंय वता आनी कितें करता. आमकां जो डेटा जो हॉटेला कडल्यान मेळटा अंडर टायम जो आमी सॉफ्टवेअर लॉन्च केल्लो तो ऑल्सो अंडर प्रोसेस आसा. येता ते फुडल्या असेंब्लीन वी शूड बी एबल टू गिव यू हाऊ मेनी पीपल कम इन डिफरंट हॉटेल्स. बट खास करून तुवें विचारले पर्यटक जो गोंया येता तो कितें करता ती आयटनरी टुरिजम डिपार्टमेंट दवरना. हो हिंदलँड करपाचो म्हणजे ग्रामीण भागान पर्यटन वाडचें, रुरल टुरिजम वाडचें, जातून इन्क्लुजीव जावचें, म्हणजे लास्ट जशें मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे त्या भागांतल्या त्या लास्ट मनशाक ताजो फायदो जावचो हो हेतू धरून आमी ग्रामीण भागान पर्यटन करपाक फुडें वच चल्ल्या.